म्हाका आतां आमी आमचो जो बेज आसा तो आनी स्ट्रॉंग करतले. एवरी आज जर आमी पळयलें की एवरी इयर आमकां एटलीस्ट एक इलेक्शन तरी आसाच. सो दिस टायम लायक वी आर प्रिपेरिंग फॉर पंचायत इलेक्शन्स. आमी पंचायती इलेक्शनां आतां फुडें वयतले, मागीर सबसिक्वेंट इलेक्शन्स पळोवया. ओके, बट दिस टायम वी हॅव एडवांटेज दॅट आमकां एक इलेक्शनाचो एक्सपिरियन्स आयला. वी नो हाव थिंग्स वर्क, हाव ग्राउंड लेवल वर्क्स. कळ्ळें, आमची सोशल मिडिया कशी काम करता सगळें आमकां आतां एक आयडिया आयला की कितल्या गोष्टीचो कितें कितें इम्पॅक्ट पडटा. सो वी आर गोईंग अहेड विथ दॅट. सो वी आर प्रोसिडींग विथ अदर इलेक्शन्स जे येतले ते. आतां असेंब्ली इलेक्शनाक तुमकां थर्ड प्लेस सेक्युअर केल्ली आसा 2104 वोट. म्हणल्यार खंय तरी लोकांची अशें उलोवणें आसा की जे अमित पाटकरान निलेश काब्रालाक जी वोटां डिफरन्स जाले तेतूं भितर खंय तरी आदित्य देसाय आनी जिखपाचे विनींग ना जाल्यार हारपा भितर डिफरन्स केला असो आवाज कुडचड्यार आसा. आनी जशें तेंचें नांव घेता तशेंच तुमचें बी नांव घेतलें जाता. हेजेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता? ओके, आय वॉन्ट टू पुट दीस पॉयंट स्ट्रेट फॉरवर्ड. जे खुबश्या लोकांकूय सांगलां, काँग्रेसीच्या लोकांक सांगलां, कावंटिंगा टायमारय सांगलें हांवें, तेन्नाच म्हाका क्वेश्चन केल्लो लोकांनी. लेट इट बी व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जेन्ना झेडपी इलेक्शन जाल्लें, काँग्रेस हरलेली, तेन्ना तेणी आम आदमी पार्टी गाळी मारल्यो की आम आदमी पार्टी लागून हें हरली म्हणून, कितें झेडपी इलेक्शन हरली म्हणून. आनी आतां असेंब्ली इलेक्शन हरतकीर ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सा गाळी मारता. ओके, आय थिंक दीस इज अ कंप्लीट इडियोटीक स्टँड. सेकंड पॉयंट एक जो सांगपाक सोदता, आमी पॉलिटिकल वॉचचे पयलीं पोगो बिलाची कॉपी सगळ्यांक दिल्ली, काँग्रेसीच्या आमदारांक दिल्ली. तुमकां जर इतली पडोन गेल्लें घालपाचें टेबल करपा न्ही बील तुमी बील टेबल केलें ना, आमकां वयल्यान छापत सांगलें आनी आतां बोवाळ मारता आमी इलेक्शनां रावली म्हणून. आय मीन दीस इज अ कंप्लीट इडियोटीक व्यू. थर्ड पॉयंट जो येता, थर्ड पॉयंट व्हेरी क्रिटिकल. ते म्हणटा की सेक्युलर वोट्स डिवायड केले म्हणून. आमी हांगा रिलिजना नांवार फायट करपाक आयले ना. कळ्ळें, सेक्युलर विक्युलर म्हणून आमगे धर्मा नांवान मागले ना वोट्स. आमी मागले आमच्या रायट्सां लागून. बरें, आमचे कडेन 2103 लोकांनी आमकां ओपनली सपोर्ट दाखयलो. आमकां त्या 2103 लोकांक लागून काम करपाचें आसा सध्या. ओके, त्या लोकांक जाय इतलें जाल्लें. सो वी वील फायट फॉर देम. ओके, आनी आमची बील आमी टेबल करतले. वन मोर थिंग, वी आर नॉट फायटींग बेस्ड ऑन रिलीजन किंवा कास्ट बेस्ड. हें तें आमी पॉलिटिक्स अजिबात केलें ना. आमी डायरेक्टली आमचो जो रायट आसा तो मागलो. ओके, सो जे म्हणटा की सेक्युलर हें तें तुमी पळोवपाचें की खंयच्या खंयच्या पार्टांतल्यान कितें आयलें म्हणून. एक दोन पार्टांतल्यान वोटींग मॅक्झिमम जालें म्हणून अननेसेसरी बोवाळ मारची न्ही. आनी तुमकां जर रिलीजन पॉलिटिक्स करपाक तुमी करा बिंदास, जें हांवें पयलीं सांगलें. म्हणल्यार ड्युरींग द इलेक्शन्स कोण तरी म्हाका एक रिपोर्टरान क्वेश्चन विचारलो की भंडारी समाजा नांवान तुमी मतां मागता तेजेर कितें काय म्हणून. हांवें म्हणलें तांकां कास्टा नांवान मागता जाल्यार मागूं न्ही, आमी मागपा ना. आनी आतां जे काँग्रेस सपोर्टर बोवाळ मारता न्ही सेक्युलर आनी हें तें म्हणून तुमकां धर्मा नांवान मागपा जाय आनी मतां बिंदास मागा. आमी जे मागतले मतां, जो आमचो अजेंडा आसा, आमकां जे रायट्स आसा, आमी त्याच नांवान काम करतले फुडें. अशें म्हणटात की खंय तरी आतां ज्या जाग्यार बीजेपी विनींग आसा थंय आरजीचो हातभार लागला म्हणून जिखपाक बीजेपी. सी, यू कॅनॉट से दॅट की हेका लागून जिखली म्हणून, कित्याक की आरजी लागून बीजेपी जिखली म्हणून. काँग्रेसी लागून आनी 2-3 सीटो जी आसा बीजेपी काँग्रेसी लागून जिखला. सो आमी कितें म्हणपाचें, काँग्रेस कात बीजेपी के साथ म्हणून सांगपाचें. ओके, सो देर आर मेनी प्लेसीस. आतां सांतांद्रे जे आमचे आसा थंय तर बीजेपीच्या सीट उडयला आमी. दीस इज अ डायरेक्ट एक्झाम्पल. ओके, आनी जेन्ना तुमी इलेक्शन्स म्हणटा की दीस कॅल्क्युलेशन्स आर ऑलवेज देर. यू ऑलवेज ट्रेंड टू ब्लेम की ओपोजिशन तो कित्याक रावलो काय म्हणून इलेक्शनाक. सी, वी हॅव अ डेमोक्रेटीक रायट, यू कॅन ऑलवेज कंटेस्ट फॉर इलेक्शन. आमी कोणाक गाळी मारना. आमी सांगलें ना की काँग्रेसी लागून आरजी इतली मतां कमी जाली. आमी केन्ना म्हणना की आपा लागून इतली कमी जाली. रायट, आमकां जी मतां मेळना आमी डायरेक्ट त्या लोकांक घेवन फुडें वयता. इट इज व्हेरी सिंपल. तुमकां जर दुसऱ्या गाळी मारपाक न्ही तुमी मारीत रावा. आय कॅनॉट से एनीथींग अबाउट दॅट. देव बरें करूं म्हणटा. केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचे क्रांतिकारी भाव भयणी जे म्हाजे बरोबर वावरले आनी हे आमकां इलेक्शन लडपाक एक तेंचो एक सपोर्ट नासलो जाल्यार आमी मुखार सुद्दां सरपाक शकनासले. पूण आमी सरले आनी आमकां एक अनुभव मेळ्ळो असो बरो की जे आमी उपेकारा खातीर आमी करूतात आनी आमी मुखारय बी करतले, वावर करीत रावतले. सो म्हाका तर अशें दिसता की हांव खूब लेट म्हाजो एक हें जाल्लो, एनावन्समेंट जाल्लो, पूण हांव काम करतालो एज अ आरजी म्हणून. आमी केपें काम करतालो. सो तेजो एक म्हाका खूब अनुभव आसलो आनी ताका लागून हांव ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. पूण कितें जें आमकां केप्यांक जें कितें जाय कितें नाका तेजो एक आमकां खूब अनुभव मेळ्ळो केप्यांक आनी खूब सपोर्टीव जालो. आनी आमकां जी चेंज जाय आसली केप्यांक ती चेंजूय पळोवपाक मेळ्ळी. तुमकां मुखाल्ली कशें ठरयलां, मुखार कशें हें करपाक? मुखार आमी फूल आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमी पयलीं इलेक्शनाचो रिजल्ट जावचे पयलीं ठरयलें आनी जावनूय ठरयलां की आमी मुखार
फूल फ्लॅश वयतले. आतां आमी पंचायत इलेक्शनां थंय आमचे भुरगे घालतले, थंय आमचे भुरगे इलेक्शन लढतले, जे कितें आमकां ते इलेक्शनाचो अनुभव मेळ्ळो आसा आनी आमचें काम फूल केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी चालू उरतलें. आनी जे तुमकां वोट्स मेळ्ळ्यात थर्ड पोजिशन तेजेर तुमी कितें सांगपाक सोदतात? आमकां थर्ड पोझिशन मेळ्ळा जें ऑल ओव्हर गोवा तुमी पळयलें आसतलें. आमकां थर्ड टू सेकंड पोझिशन आसाच, कित्याक आमचे बरोबर लोक आसले. सो थोड्या लोकांचें कितें आसता, एक विचार आसता की बाबा एक खूब विचाराचे लोक आसतात, थंय आमचो एक मातसो प्रॉब्लम जाता. पण आमकां तो आमी त्या लोकांक वचून कन्विन्सूय करपाक आमी टायम टू टायम आमचो मातसो टायम कमी जालो. पूण तरी आसतना जेन्ना आमकां परत आतां सुद्दां आमचो तसो फिडबॅक येता की आमकां आमचे बरोबर लोक आसा आनी हेज्याय मुखार लोक आसतले आनी केपेंक आमी 24 hours अवेलेबल आसतले. ते हेणे आमी मुखार वयतले आनी केपेंक तुमकां खबर आसतली खुबशे चेंजीस आनी खुबशें हें करपाचें आसा. कित्याक केपेंक एक 20 वर्सां जें चलतालें तें कितें चलतालें तें सगळें लोकांकय खबर आसा, तुमकांय खबर आसतलें. आनी एक प्रेस माध्यमांतल्यान सांगूं सोदता हांव, केपेंक आतां चेंज जाल्लें आसा. सो लोकांनी चिंतपाक जाय केपेंक आतां मेन चेंजीस कितें जावपाक जाय त्यो. सो ते लोकांनी काम करपाक जाय आनी आमी रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट एज अ क्रांतिकारी गोंय भर आसतलें. तुमकां खबर आसतलें आमकां एक आमची हें चालू जाल्लें आसा. आमचो आवाज जो एसेंब्लीक पावतलो आनी पावलोय आसा. सो टीम जी आसा रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट तीच तेच डेडिकेशन घेवन परत काम चालू करतली. पंचायत इलेक्शना बद्दल कितें चिंतलें तुमी? पंचायत इलेक्शनां आमी आमचे भुरगे आयडेंटिफाय करतले. आतां आमी तेंचे बरोबर जे क्रांतिकारी जे रेव्होल्युशनरीज म्हणटाले आनी ते आमचे विजन घेवन आमी काम करताले. सो त्याच भुरग्यांक आमी डेडिकेटली जे बरे भुरगे आसतले तांकां आमी मुखार काडटले. आमी ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट सुद्दां केल्ले आसा थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. केपें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ऑलरेडी पंचायतींनी आमी शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा. सो आमी तेतून मुखार वयतले.